फाटल्या दिसांनी फाटल्या विकेंडार आमचो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर साहेब आयलो. वता वता तुम्ही पत्रकार भावांनी ताका एक बूक लिहिली म्हादय विशीं आनी ताणें गाडयेन बोट दाखयलें मुखेलमंत्री डॉक्टर सावंताक. पयर जी पत्रकार परिशद घेतली डॉक्टर सावंतान तातूंत गोंयकारांक एक उत्तर अपेक्षीत करताले, एक रिप्लाय ताजे कडल्यान म्हादय विशीं. तें सोडून ताणें फक्त ब्लेम गेम केली. ताणें फक्त बोटां दाखयली काँग्रेसचेर पक्षान कितें कितें केलें 10 वर्सांनी. उत्तर जें अपेक्षीत आशिल्लें तें येवंकूच ना. ताका 2 म्हयने कित्याक लागले कंटेम्प्ट पिटिशन फायल करपाक, हाजेर उत्तर ताणें दिवना. तशेंच कर्नाटका सरकारान जी दादागिरी म्हादय नदी डायरेक्शन चेंज केलें त्याचे विशीं उत्तर अपेक्षीत आशिल्लें तें ताणें दिवना. तेन्ना आमी ताका विचारूंक सोदता, 10 वर्सांची काँग्रेस, तुमची 8 वर्सांची राजवट, हातूंत तुमी फक्त ब्लेम गेम करून लोकांक खेळटा काय कितें? तेन्ना तुका शिटकावणी की गोंयचे लोक तुमचे हातून भुलचे ना, फूल जावचे ना, मूर्खतेन तुका काडूंक शकचे ना. तुवें जर काँग्रेसीक इतली बोटां दाखयली, जेन्ना ताजे 12 आमदार तुज्या पक्षान आयले तेन्ना हो तुवें विचार कित्याक करूं ना? हेच ते लोक जाणी अन्याय केल्लो म्हादयचेर, हेच तो 12 लोक जाणी गोंयकारांचेर अन्याय केल्लो. तेन्ना विचार तुवें कित्याक करूं ना? तो वेळ आशिल्लो विचार करपाक तुका. तशेंच तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, म्हादय म्हणजे आमची लायफलायन. ती जर आमची ना, गोंयचे लायफलायन कांयच ना, आमचें अस्तित्वच ना. आमची सगळ्यांची आवय ती. जे गोंयचें अस्तित्व आसा, जी लायफलायन आसा, सगळें एग्रीकल्चर खेती बी आसा ती म्हादयचेर. हांव दुसरो प्रश्न डॉक्टर सावंताक विचारूंक सोदता. मातशें गोंयकारांक सांगचें, काँग्रेस जेन्ना गव्हर्मेंट आसली 10 वर्सां जेन्ना तूं बोटां दाखयता पळय, तेन्ना काँग्रेसचो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर कोण आशिल्लो? आतांय तुज्या कॅबिनेटान वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर कोण? सेम न्ही तो? फिलीप रेडगॅरी मिनिस्टर तेन्ना आशिल्लो काँग्रेसीन, आतां आशिल्लो. तेन्ना ताणें जो अन्याय केलो काँग्रेसीन केलो जाल्यार तुवें परत ताका कॅबिनेट मिनिस्ट्री तीच कित्याक दिली? तुका दिसता लोक तूं सांगतलो, तूं ब्लेम घेतला, लोक एक्सेप्ट करतले? लोक कदापि एक्सेप्ट करचे ना, आमी कशेंच घेवचे ना. हो जो अन्याय आसा म्हादयचेर, गोंयकार कशेंच खपोवन घेवचे ना. तूं भले कितें उत्तर दी, भले कितें निमित्त दी. तशेंच जेन्ना तूं फाटीं पंतप्रधानाक मेळपाक गेलो तेन्ना तुवें म्हादयचो इश्यू रेज केल्लो. आमी काय खंय दिसूं ना तुवें वक्तव्य दिलें की आपल्या प्रायम मिनिस्टर कडेन म्हादयचो इश्यू रेज केला. तशेंच हो वेळ आसा तुका लोकां कडेन सांगपाचें म्हादय विशीं तुजें मत कितें एज अ मुखेलमंत्री, न्हय की ब्लेम गेम. त्याच बरोबर भाजप पक्ष तांचे गोंयांत कितले आसा प्रायम मिनिस्टर सेंट्रल बीजेपी पार्टी कडेन. तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता, कर्नाटकात बीजेपी सरकार आसा, गोंयांत बीजेपी सरकार आसा, सेंटराक बीजेपी सरकार आसा. तेन्ना गोंयचो आवाज सेंट्रल मिनिस्ट्रींत कित्याक वचना, युनियन कॅबिनेटान कित्याक वचना? हे आमकां डॉक्टर सावंताक सांगपाक जाय. बेटी आमकां खोटी आश्वासनां दिली, आरोप प्रत्यारोप केले, तो वेळले, तो वेळ न्हय तो. हो वेळ म्हादय कसो वाचोवपाचो. हांव डॉक्टर सावंताक सांगूंक सोदता, भले 2 तुमचे MP, तशेंच तुमचे पार्टी लिडरशीप सगळे तिनू कडेन आसा. हांव तुका सांगूंक सोदता, गोंयचे 16 लाख लोक जे आसा म्हादयचे पूत आनी धुवो ते खपोवन घेवचे ना. हो वेळ न्हय. आमी सगळे एकजूट येतले आनी म्हादयचेर आनी गोंयकारांचेर अन्याय जावंक दिवचो ना. तशेंच सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता, हो वेळ आसा एकजूट जावपाची. म्हादय बाबत मतभेद आसूं शकत ना. ती आमची लायफलायन, ती आमची आवय म्हणटा तशी. ताजेर मतभेद कदापि जावचो ना. हो वेळ आसा एकजूट रावपाची आनी एक कन्सेन्सस घेवन कर्नाटक जी दादागिरी करता तांकां सांगपाचें हे तुमचे आमी खपोवन घेवचे ना. आमी एकजूट रावपाचें एकदम गरजेचें आसा. आनी हो जो अन्याय आसा गोंयकारांचेर, कित्याक इतल्याकूच की मुखेलमंत्री कांयच उत्तर दिना, फक्त झुलेत रावता आनी दिशाभूल करता आमची. तेन्ना परत एकदा मुखेलमंत्री आमी सांगूंक सोदता, हो वेळ आसा वायट पेपर दिवपाचो,
क्लियरली सांगपाचें तुजें मत कितें आसा म्हाजे विशीं, न्हय की दिशाभूल करपाची. तुमचे कितें प्रश्न आसा? तुमचें सजेशन कितें आहा गव्हर्मेंटाक? आमचें सजेशन फर्स्ट आसा तुमी व्हाईट पेपर दिया. तुम्ही 10 वर्सां काँग्रेस आसली ते तुम्ही मिनिस्टर परत घेतले तेन्ना तुवें विचार कित्याक करूं ना? तोच जो वॉटर मिनिस्टर आसलो, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर, ताका तुवें तेच काडलो, पोर्टफोलियो तोच दिलो. तेन्ना तुका विचार येवना म्हाजेचे अन्याय जाला म्हणून की ब्लेम गेम करून काय फायदो जावपाचो ना. आमी एकजूट आसा, तुका जर बरं आसा आमी तुज्या बरोबर आसा मुख्यमंत्री, सगळे गोंयचे लोक तुज्या बरोबर आसा. तुवें आमकां दिशा दिवपाक जाय, म्हाजय आमची आनी आमकां जाय. ती डायवर्ट करपाक कदापि शक्य जावचें ना. कर्नाटकान जे बांधला अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर ते तुवें पयलीं फर्स्ट कंटेम्प्ट पिटिशन फायल करपाक येतलें. तेच करपाक तुका 2 म्हयने कित्याक लागले? पार्टी प्रेशर आसा ती बाजूक दवर. तूं पयलीं गोंयकाराचो मुखेलमंत्री, पार्टीचो मुखेलमंत्री न्हय तूं. तेन्ना मुखेलमंत्री गोंयचो हे नात्यान तुज्या बरोबर आमी आसा. सगळ्या गोंयचे लोक तुजे बरोबर येतले वाट बरोबर. पूण तुवें आमकां व्हाईट पेपर मांडपाक जाय जे म्हाजेचे अन्याय जाला, जो गोंयकारांचे अन्याय जाता.